काणकोण चावडेर आशिल्ले हुतात्मा स्मारकाची स्थिती सामकी दयनीय जाल्या। ह्या स्मारका कडेन कोणाचेच लक्ष ना। स्मारका भोवती घाण आनी कोयर पडला। 15 ऑगस्टाच्या आदल्या दिसा खंय स्मारक निवळ केल्ले। आता 19 डिसेंबर आयलो तरी ह्या स्मारका भोवती निवळसाण केल्ली ना म्हूण समाज वावुरपी सुकूर फर्नांडीस हांणी सरकाराचेर आनी पालिकेचेर तिडक काडल्या। आरडीएक्स खातीर काणकोणच्यान बपेश बोरकार। 19 डिसेंबर 2003 गोंयचे मानादीक जलस्रोत मंत्री बाब फिलीप नेरी हांकां हाडून ह्या स्मारकाचें गलिचपण आसा तें दाखयिल्लें। तेजेर वेगवेगळेपणाचे जे दुर्गंधी आसा, जनावर तेजेर भोंवता मेळत ती, हें आमी तांकां हाडून दाखयतरी तेणें एक काम केल्लें। हें लेटर आमी धाडटरी हें लेटर आनी हें एक दुसरी लेटर डे टू डे मेंटेनन्स करपाचें कंप्लायन्स रिपोर्टाचें हें करून म्युनिसिपालिटीक धाडलें। तेजे उपरांत हांगा जी हेळसाण चालू आसा ह्या स्मारकाची ती चालूच आसा। आज म्हणल्यार तेजेर दुर्लक्ष जाल्लें आसा। देशाचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मागतात सगळ्यां फुड्यांत देश आसा तो स्वच्छ दवरचो, पूण जर ह्या देशा खातीर बलिदान दिल्लें ह्या मनशाची स्मारकां जर म्युनिसिपालिटी हे पद्दतीन दवरता जाल्यार कितें चड उलोवपाची गरज ना। आमी ओगे रावचे ना काणकोणकार, हें आमी सहन करून घेवची ना देशा खातीर। कोणाचें पर्सनल हें न्ही, हें मेंटेन करपा जाय, नाल्यार ही दुर्दश जाता, देशाची बदनाम जाता हे सगळे का।